दीस सोमार, मार्चाची 16 तारीख 2026. पहिले वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 65 ओळ 17 ते 21 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया, हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रचूंक वतां ताचे खातीर संतोशभरीत जाया आनी सदांकाळ उल्हास करा, कित्याक हांव जेरुसलेम एक संतोश जावच्याक रचतां आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुसलेमा विशीं संतोशतलों आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलों. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेसे दीस जियेतलें भुरगें आनीक केदींच आसचें ना, आनी आपले प्रायाची भरते पावसर माणसांतलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणटलीं, आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिरां पडलां म्हूण समजतलीं. तीं घरां बांदतलीं आनी तांतू रावतलीं, दाका म्हळ्यार रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 30, 2 आनी 4, 5 ते 6, 11 ते 12a आनी d, 13b. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनांक म्हजेशीं उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गान दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जीवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकांनी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेंवन येता. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदानांत काडटलों दीस. तुज्या आदारान आतां उठतां नाचतां. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलों सदांच काळी. श्लोक. आमी तुका वाखणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा. पेद्वां, तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 ओळ 43 ते 56 पर्यंत. समारियांत 2 दीस पाशार करतस जेजू भायर सरून गलिलियाक गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिल्लें. तो गलिलियाक पावतस थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिवंक नातलो, कारण पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखलें. अशें तो परत्यान गलिलियाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडलो. जेजू जुदेयांतावन गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशीन गेलो आनी ताणें आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुणा आनी असर्यां पळयल्ले करीत तुमी सतमांचे आसावे.
सरदार ताका परती लागलो. सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं जिक्के ये. जेजू ताका म्हणालो, ओस, तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगिल्लें उतर सत मानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो? तांणी जाप दिली, काल दनपारां 1:15 वरार तसो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत मानूंक पावलें. जुदेयांतावन गलिलियाक आयिल्ले उपरांत हें जेजून गेल्लें दुसरें आसार्यें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जॉन पॉवेल म्हणलो आत्मीक लेखक आपल्या ताणें म्हाका आपडलें म्हणलेल्या ग्रंथांत ताच्या जिवनांत सोम्याच्या महान कृत्यां विशयांत त्या परी विवर दिता. सोम्यान म्हाका आपडलें आनी हांव वाडलों. सोम्याची उतरां आनी कृत्यां हर एका भक्तिका गूण करतात. कोण पाती येता ताका सोम्याचे सक्ते वरवीं ताची भलायकी पाटी मेळटा. रोमी अधिकारीचो पूत पिडेस्त आसलो. तो सोम्या लागीं येता ताच्या पुताक गूण करूंक तो विचारता. तो सोम्याच्या उतराक संपूर्ण पाती येता. ताच्या विश्वासा प्रकार ताचो पूत गूण जाता. एका नामिकाची सांगणी, म्हज्या आत्म्याक हांवें सोदलें, तो म्हाका दिसूंक ना. म्हज्या देवाक हांवें सोदलें, तो म्हाका मेळोंक ना. म्हज्या भावाक हांवें सोदलें, तेगी म्हाका लाभलें. सोमी आमकां आमच्या मागण्या वेळार आमचे कुडीक, मनाक, काळजाक, आत्म्याक तो आपडटा. सोम्याची सकत आमकां गूण करता. गरजमा वेळार आमी सोम्याक मागण्या मारिफात भावार्थान आपटीचे. अशें सोम्याचे सक्तीन आमी बरे जाताले.